भायल्या लोकांक हांगा जर हाडून दवरपाक लागले जाल्यार गोंयकारांनी कितें करप पुण्यान सांगला साहेब तुका तेच सांगता ऑर्डर काडी की प्रायव्हेट बसवाले जे गोंयचे पळय आहा पळय हांकां चिड्डून उडोवपाचें म्हणून एक ऑर्डर काड सुट्टले आमी सुट्टले ह्या त्रासांतले आनी तुमी सुट्टले कित्याक तुकाय त्रास ना अशें मिडिया काडून जेन्ना हांव हांगा प्रेस बीस घेवपाक तुका वायट दिसतलें कितें आसा पळय आमी जाम जाल्या सारके सोंपल्या परिस्थिती ना धंदो चलोवपाची हांवें प्रेसान सांगला 2-4 म्हयन्या पयलीं कितें आनीक आमी 3-4 म्हयन्यांनी काबार जाता आनी हांव हांगा रेग्युलर येवपी ऑफिसर हांव ना न्हू साहेबाक सुद्दां सांगता 3 म्हयने उरले आमचे जर सरकार सांबाळ काल सीएमाकूय सांगला 3 म्हयन्यांनी आमी काबार जाता कित्याक आमी तोगूच मारूंक शकना कित्याक जेन्ना ईव्ही बस येवन सायडीक उबी रावता पळय पयलीं गोंयकार पळय जे आसले ऑफिसाचे बी कामाक येताले पळय ते वयताले आनी एसी बस येयली म्हण तितून चडटाले आतां जे मायग्रंट लोक पळय ते वचोन धांवता सरकारी गाडी आया म्हणटा एसी बस आया उसमे जायंगे म्हणटा तितून धांवता अशा रितीन आमचो धंदो काबार जाता आनी अशा रितीन हे हांगासर आनीक रजिस्टर करता सीएमाक व्हॅल्यू आहा काय हांकां व्हॅल्यू आहा स्वताच्या जाग्यान तो आतां पळय गाडी रजिस्टर करता आनी हो पयले न्हू हे इतिहास आहा ट्युरिजमाच्या जाग्याचेर ओपन ऑफ बसी म्हण हाडल्यो डबल डेकर आयज आसा आयज ना हेच ऑफिस रजिस्टर करपी गाडी कितें आयज पळय दुख्खाची गजाल कितें तें आनी सांगता आमकां हो साहेब त्या ईव्ही ट्रान्सलनाच्यो गाडयो रजिस्टर करता त्या आपल्या स्वताच्या जाग्यार पूण ह्या साहेबाक पडलेलें ना की हेका आतां 5 लेटरां धाडटा ट्युरिजम जीटीडीसी हो प्रिमायसीस ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो 5 लेटरां धाडटा तो वेर आले इचरा ताका की वेकेट कर म्हणून हांगासून तर तो आपल्याक जागो सोदपाचें ताका म्हत्व ना हांवें सीएमाक काल कानार घातला की बाबा हे ऑफिस खाली कर म्हणटा तेन्ना हे ऑफिस बंद पडलें जाल्यार आख्खे पणजेकारांची गैरसोय जातली तिसवाडीकारांची तेन्ना हांकां प्रिमायसीस पळय हे हांवें सीएमाक सांगला काय तर तो आपल्याक ऑफिस पळोवपाचें पडलेलें ना हो तेच्यो गाडयो रजिस्टर करून पळोवता हें चल्लाय फुड्यांच्या फुड्यान तुम्ही बेकायदेशीर कृत्य कशें दिसना तुमी I've done gone by whatever was produced by Kadamba to me in front of that I can. So, but did you find out if it's legal or illegal? No, because in the past on the same address, the vehicles have been registered. No, but he said that. I couldn't give that number. No, but he said that the government had About 50 vehicles have been registered. ऑफिस ऑर्डर इज देयर office order is that should not be registered. So, what lease and license Only. agreement and other. This is also one type of agreement. What is showing? It is a document, election card it is. But this is a It company. is election card. So, but sir, if I have called my any relative from outside Goa and asked them to put any business over here, transport, did the department will allow? Only if we have the election card, we will allow. Election card of Goa or? Goa. So then they are having the company having any? Company is registered here in Goa and is having a tie with Kadamba or transport. No, it is not registered in Goa. Transport corporation. No, it is not registered in Goa. Don't misguide them. It is not registered in Goa. कंपनी गोंयान रजिस्टर ना ना खंयच्या ईव्ही ट्रान्स हैदराबादची कंपनी कदंबाक तो बसी दिता हाडून चलोवपाक कदंबान भाड्यान घेतले चांगले न्हू 75.48 पैसा भाड्यान घेतले चलोवपाक बसी कॉन्ट्रॅक्टर सर कंपनी जर रजिस्टर ना जाल्यार कशें जाता आता Company has made a tie with the Kadamba transport corporation. But company is not. टायम सुद्धा शब्द लागना Company is registered in Hyderabad, wherever. But if they have a tie up MOU with KDC. कोणाची इंटरेस्ट आहे तुम्ही सांगताय इपिक आहे बरोबर आता त्यांनी विचारलं That is for individual person. सर तुम्ही म्हटलं कंपनी जर हा जर गोंयान रजिस्टर आसपाक जाय म्हणून Company should be registered in Goa. So, but this But company is not in- registered. Now this company is having a tie with KDC. No, tie-up is different and the register is Tie-up different. वेगळं That means the आणि company registration वेगळं आहे. company is not paying any tax to Goa government. सर फाल्यां कंपनी कदंबाकडे आणि एक ते ऍडव्हर्टिजमेंट टायप हा फाल्यां तोय येतलो आपण त्याच्याकडे टायप हा म्हणून तो बसी रजिस्टर करतलो हो करतलो तो सांगता त्या प्रमाणे करतलो ते डायरेक्टर वेस्ट मॅनेजमेंटूय आता गोंयकारांच्यो गाडयो चलता पळय एक दीस हांव हांगा बोललेलो पळय तेन्ना ते येयल्ले तेणी सांगले आता आपूण गाडयो हाडटा बायला आनी सांगलेले साहेबाक ऑफिस ऑर्डर जाणा काय म्हणून तेज्यो गाडयो हांगा रजिस्टर करना केले जाल्यार नकळो आता ते आयटीए मागचें पडटलें म्हणून आमकां आयटीएन खणूंक भोंवचें पडटा सगळे कडेन त्यांच्या अगेन्स्ट इवन फाटी BMW पळय प्रकरण सुद्धा पळय जाला ते ह्याच ऑफिसांतल्यान उघड जाल्लें कळ्ळें न्हू BMW बवारिया मोटर्स पळय शोरूम सस्पेंड आहलो पळय
ती गाडी ह्या ऑफिसान येयल्ली रजिस्ट्रेशनाक हांगरसून उगड जालें प्रकरण ते की गाडयो सस्पेंड केला आसतना हांगा गाडयो रजिस्टर करता. ह्या साहेबाक सांगलें आनी गाडी रजिस्टर करूं नाका, डायरेक्टरान पळय शोरूम सस्पेंड केला पळय डायरेक्टरा कडेन एडवायस घे म्हणून तेणी पेपर धाडले. फुड्यान सांगता इचरा पेपर धाडले एडवायस हे करपाक हे दी म्हणून आपल्याक परमिशन करूंक गाडी काय ना एडवायस मागपाक पेपर धाडले. आयज पर्यंत तेंच्यान डायरेक्टरान एडवायस दिलेले इचार सांगलाल्या इचार दिले साहेब तुका परमिशन दिला सांगला कोण नाका म्हणून. हा ऐकले मी तशेंच हे बेकायदेशीर प्रकरण सांगला डायरेक्टराक तेजी चौकशी जावंक जाय न्हू. तेन्ना आता तुमचे फुडलो रोल कितें तुमी एक्शन घेता I will talk to the director and whatever we will decide, we will decide. तुम्ही डायरेक्टरा सांगून आशिल्ले हे पयले रजिस्ट्रेशन करतना हा तेच माझे म्हणणे कितें आहा जेन्ना डायरेक्टरान ऑफिस ऑर्डर काडलेली पळय ती ओव्हररूल करून गाडी रजिस्टर करप आनी मागीर डायरेक्टराक इचरप हो टायमपास हेका म्हणटा टायमपास आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काडून दुसऱ्याचेर घालप म्हणटा आपूण करप आनी मागीर हे करप दुसऱ्याचेर सुदीप नेक्स्ट मूव कितें कितें तें फुडली चाल कितें तुजी पळया न्हू आतां मिडियान तुमचे आतां मांडला न्हू विशय पळया मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावयता हो सांगूनी ताणी मुख्यमंत्र्यान कितें एक्शन घेता. डायरेक्टराक 2 पारां सांगलाय त्याच्याच ऑफिसान आसलो आनी तेच्या फुड्यान फोन मारला साहेबाक की अश्यो ज्यो गाडयो रजिस्टर जाल्यो तेणी हय म्हणून सांगलेलें. तेणी सांगलेलें तो राजेश नायक आहा पळय एडिशनल डायरेक्टर ताका फोन कर आनी सगळे पेपर मागय. ते कितें जाला मिली भगत आहा सगळ्यांची. डायरेक्टर कित्याक आपूण स्वता फोन मारिना एडिशनल डायरेक्टर पळय आहा राजेश नायक ताका सांगलें साहेबाक कर साहेबाक अजून तेणी फोन करूंक ना. मिली भगत आहा कलीग न्हू ते कशें मारतले एकामेकाक पेपर मागपाक. डायरेक्टर फाल्यां विचारतलो अशें ते मागीर फाल्यां विचारलो डायरेक्टर पचलें प्रकरण अशें म्हणून तुमकां फोन मुद्दम प्रेस घेतल्या साहेबाकूय उलोवंक चान्स दिला. ताका दिसनाका आपलेर अन्याय केलो की तुमच्या धंदो जो आसा प्रायवेट बस ऑपरेटर 1407 तो बंद गोंयभर ते गोंय तुमचो धंदो आपूण खंयच्याच परिस्थितीन सोंपोवंक दिवचो ना. इलेक्ट्रीक बसी ज्यो आहा पळय आपण बंद केल्या म्हणून त्यो आनीक कदंबाक आपूण घेवपाक दिवचो ना म्हणजे भाड्याक घेवपाक दिवचो ना दुसऱ्याच्यो. इवी ट्रान्सलायन कंपनीच्यो 75 रुपया .48 पैसा पळय ज्यो हाडटा भाड्याक त्यो आपूण भाड्याक हाडपाक दिवचो ना. हो स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याचो आनी ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सगळे आसलेले. आतां जर पळय जाल्यार आयज 5 गाडयो कदंबाच्यो इवी ट्रान्सलायनाच्यो परत तेंच्यांनी घेतल्या आनी हाडल्या हांगासर तितूंतल्यो 2 रजिस्टर जाल्या ह्या ऑफिसान. आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी चवकशेक तर यो जाल्यार पळय जाल्यार हांगासर जो पळय हे आसा एड्रेस पळय आहा तो कदंबाक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो जो जागो आहा बस स्टँडाचेर त्या जाग्यान तांकां एक चार्जिंग स्टेशन दिला इवी ट्रान्सलायन कंपनी की तुमी थंय चार्जिंग करा म्हणून ह्या हैदराबादच्या कंपनी. पूण हांगासर चार्जिंग स्टेशनाच्या एड्रेसाचेर आतां असिस्टंट डायरेक्टर आहा ही इज व्हेरी वेल अवेर दॅट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी आपल्याच डिपार्टमेंटाच्या एड्रेसाचेर कोण तरी हाडटा गाडयो रजिस्ट्रेशनाक पेपर दिता आनी तो ते एलाव करता हे बेकायदेशीर खंय तरी. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ऑफिस ऑर्डर आहा की लिव्ह एन लायसन्स मागीर एफिडेवीट आनी आधार कार्ड हे घेवन गाडयो रजिस्टर करप ना म्हणून रेंटल एग्रिमेंटाचेर बी ती आसतना ओवररूल करून आयज हांगासर बसी रजिस्टर पळय ह्यो जाता पळय हे आमी मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान की सरकारा पर्यंत हें पावचें आनी सरकारान हेचेर चवकशी लावची. आयज म्हाका दुख्ख दिसता एक तुमकां शेवटी सांगता की हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची पळय जे ऑफिसां आहा हे पर्यटन भवनाच्या प्रॉपर्टीन आहा आनी पर्यटन भवनाचो डायरेक्टर हांगासर पर्यटन ट्युरिजम डायरेक्टर हांकां लेटरां धाडटा 5 लेटरां धाडली हाका की प्रिमायसीस वेकेट करा म्हणून. तर आपल्या स्वताच्या डिपार्टमेंटाक जागो पळोवंक भोंवचो सांडू हे लोकांच्यो बसी हांगासर कश्यो बेकायदेशीर आनी गोंयकारांक कशें चिड्डिता पळय ते आयज हांगासर मांडलेले आहा. तेन्ना हांव सरकाराक विनंती करता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी कडेन उलयला हेच्या कानायची निपक्षपाती चवकशी करची आनी गाडयो इमिजिएटली डिरजिस्टर करच्यो. असं हो जो आता जो ईव्हीचो जो पयसो येता लोकांचो सो कोणाचे डिपार्टमेंट वता सर किंवा गव्हर्मेंटाचे का कंपनीचे जे कोणी पळय कितें आसा 75 रुपया 48 पैशांनी ह्यो गाडयो हाडल्या पर किलोमिटर चलोवपाक. डिझल बस म्हाजे बसी अंतर्गत सरकार आमकां 34 रुपया पर किलोमिटर दिता डिझल बस. आनी जी सवाय बस म्हणटा पळय इलेक्ट्रीक कित्याक घेवंक लायता आयज सरकार केंद्र सरकार आनी गोंय सरकार कित्याक घे म्हणटा की ते सवाय पडटा म्हणून कितें तर इलेक्ट्रीक बस 75 रुपया 48 पैशांक भाड्याक घेता. हितून कळटा की कितले कमिशन कोणाक वयता आनी कितें वयता पळय ते.
आनी ही सारकी रूच लागल्या सगळ्यांक कदंबाकूय लागल्या आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय लागल्या. आतां पळय तो कितें म्हणटा नंबर प्लेटी त्या गाडयांच्या बरोबर ना. त्यो एक्चुली कशें आहा इलेक्ट्रीक व्हेकल जी आहा कमर्शियल तिका ग्रीन बॅकग्रावंड आनी येलो नंबर आसपाक जाय. आनी ह्या बसीन ग्रीन बॅकग्रावंड आनी धव्या नंबर आहा म्हणजे ते प्रायवेट हेका आसता. ते हांवें हेका कंप्लेंट दिल्ली बरोवन आनी एक्शन काय घेवंक ना. हो म्हणटा तेका आपणें आफोन हाडून सांगला चेंज कर. लोकांक जाल्यार हे सांगतले आफोन काय तालाव दितले आसले रस्त्यार रावन चलना इश्यू करतले आसले. असो हो दुजाभाव केलो वयता गोंयकारांक. पळय हांव कितें सांगता छत्रपती शिवाजी महाराजाक त्रास कोणी केले सोकियांनीच केले. भितरूच गद्दार आसले कळ्ळें. तशें संभाजीक गद्दार भितरले जाल्ले मेवण्यानूच स्वताच्या मोगलांक सांगलें आनी ताका मारलो. तशें हे गद्दार पळय आहा हेच गद्दार आमचे पडले ऑफिसर आहा पळय हे गोंयकारांक सोपयता. भायले येवन कोण सोपयना हांगा. भायल्यांक हे हांगासर आश्रय दिता आनी हे गोंयकारांक सोपयता हेच शेवटी सांगता. तेन्ना सरकारान चवकशी हेचेर करची आनी कितें ती एक्शन घेवची. आनी तुमी उलयलो की तुमचे एक थोडे 3 म्हयने कितें उरले म्हणून सो तुमच्या हय ते हांवें कितें सांगलां मुख्यमंत्र्याक की आनीक चडूच ते आमी 2-3 म्हयने तग मारपाक शकता ह्या धंद्यान. कित्याक जेन्ना आमची बस पळय लागता बस स्टँडाक जेन्ना डिपाचराक वयता बस तेन्ना सायडीक येवन कदंबाची इलेक्ट्रीक बस जेन्ना रावता तेन्ना गोंयचे पॅसेंजर पळय आहा जे कामगार वर्ग आहा गोंयचे गोंयकार जे आहा ते वचून एसी बस म्हणून तितून बसता ते बसता. आतां मायग्रंट जे कोण पयलीं पळय खबर ना ते आमच्या बसीन चडटाले ते वचून आतां इलेक्ट्रीक एसी बस म्हणटा आनी तितून चडटा. म्हणून अशा रितीन सगळें चल्लेलें आहा. आमच्यो बसी खाली चलता आनी आमकां धंदो करपाक परवडना. म्हणून आमी आतां हेची तेची रिणां काडून चलयता आनी 1-2-3 म्हयने आमी तग मारतले. मागीर कर्ज बाजारी जाले काय एक तर आत्महत्या करप नाल्यार खंय तरी जीव दिवप नाल्यार कोणाच्या तरी हॉटेलाचेर ग्लास काडूंक रावप हो एक पर्याय उरता बसीक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.